प्रमाणात तुम्ही चेकिंग चालू केला, कितें रिजन आनी कित्याक? सद्याक बंगालान जाल्या कारणान इलेक्शन जाल्या उपरांत चडशे बंगाली जे हे आसले बांगलादेशी तांकां आउट ऑफ हे डिपोर्ट केलेले आसा. थोडे अशी शक्यता बी आसा की ते बंगाल सोडून अदर पार्ट ऑफ इंडिया येवपाचे शक्यता आसा. सो इवन त्या प्रमाणे कालूच लोंडा बांगलादेशी धरलेले आसा आनी बीन गोवा इज अ ट्युरिस्ट स्पॉट. हांगा चडशे येवपाची चडशी शक्यता हालगर्जी जाता, त्या खातीर आमी ती चॅकींग चालू केलेली आसा. सर तुमी कितें चॅक करता एक्चुली? आमी चॅक करता ते खंयच्यान आयले, खंय वयता, कित्या खातीर आयले, अशें जे प्रायमरी जे इन्फॉर्मेशन आसा तें घेता. आनी मागीर ते आमी जर ते आमचे एरियेन दुसरे एरियेन वचपाचे जाल्यार आमी ते कन्सर्न पुलीस स्टेशनाक सब डिविजनाक ते इन्फॉर्मेशन धाडटले तूं तेजी डिटेल इन्क्वायरी करता. डिफरंट कशें कळपाक शकता ते बांगलादेशी? आतां पळय जे मॅक्झिमम हे आसा पळय बांगलादेशी ते एज गूड एज बंगाली. ताका डिफरन्शिएट करपाक व्हेरी डिफिकल्ट ना. पूण तेजी पयलींची हिस्ट्री काडून बाबा तेजे पुर्वज खंयचे, तेजे आवय बापूय खंयचे, हें करून आमकां तेजे कडेन डिटेल घेवंक शकता. ओके. सद्या कितें कोण म्हणा ना ना केन्ना स्टार्ट केलें तुमी? ते आयच्यानूच स्टार्ट केलेली आसा. ओके. आनी कितलो स्टाफ काम करता? ऑलरेडी आमचे एक 20 स्टाफ आसा. आमचे डिफरंट रेल्वे स्टेशन्स मडगांव आसा, तशेंच आमचे थिवी सुद्दां आमी केलेले आसा. हो जॉयंट ऑपरेशन स्टार्ट केला वीथ गोवा आमचे कोंकण रेल्वे PS एज वेल एज हे RPF. आनी आयच्यान स्टार्ट हय. रँडमली चेक करतात? ना ती पर्टिक्युलर जे हे आहा ज्यो ट्रेनीस आहा ज्यो आमच्यान हावडासून येता, पाटणासून येता आनी दिल्ली साकून आनी आमचे बॉम्बे साकून ते पॅसेंजर आमी चॅक करता. आमची जेन्ना आमची हें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या प्रमाणे आमची सिनियर ऑफिसरांनी फ्रॉम हेडक्वॉर्टर्सान आमकां अलर्ट केलें, सांगलें की सारकी इंटेन्सीव आमी चॅकींग करपाक जाय म्हणून त्या प्रमाणे आमी आमची सगळे म्हाजी सावथ डिस्ट्रिक्टांत सगळी DYSP, SP, DYSP आनी PI सगळ्यांक अलर्ट केलें. तांकां सांगलें पयलीं आमी सगळे स्क्रॅप यार्ड पळय आसा ते थिंग चॅक करचें. स्क्रॅप यार्डां वचोन तेंची कोण काम करता तेंची सगळे खंयचे स्क्रॅप यार्ड जावं खंयचे आनी खंयचे कडेन बी जे लोक आसा थिंग वचोन चॅक करचें, तेंची व्हेरीफाय करचें, तेंची नॅशनॅलिटी कितें पळोवची, तेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स तयार हें करचे. तशेंच ज्यो आमची सावथ डिस्ट्रिक्टान ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसाय तेतून जे लेबर काम करता ते थोड्यांक लेबर खंयसान येता कोण येता म्हणजे कांय समजना. तांकां जे लेबर सप्लाय जावं म्हाजे सावथाक मेन आसा ती वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, मागीर कुंकळी आसा, तशीच फोंड्या आसा, हे सगळे कडेन कुंडय फोंड्या आसा थिंग सगळे कडेन आमी आमची कन्सर्न PIक सांगून आमी ड्रायव्ह स्टार्ट केला. आनी कोणी तरी आसा ते सगळे तेंची व्हेरीफाय करून आमी तशेंच बस स्टँड, रेल्वे स्टँडाचे जावं आमची मडगांव कोंकण रेल्वे आनीक वास्को रेल्वे थिंगा आमी इंटेन्सिफाय केलां हें करपाक चॅकींग करपाक. तशेंच आमी एक वास्को रेल्वेन आमी एक टीम केला, एक PSI आनी तेजे अंडर टोटल स्टाफ गेला, थिंगा RPFाक एक आमी गेला आनी स्टार्ट फ्रॉम मोलें टू वास्को हेतून भितर जे ट्रेनीचेर तेमी वचपाचें आनी ट्रेनीचेर वचोन तेमी जे पॅसेंजर आसाय जे कोणी आसा दिसता कळटा न्हू मातशी हें बी आसा तांकां मातशें दुबाव बी येयलो जाल्यार तांकां चॅक करपाचें हें आमी चालू आसा. आनी सगळीं रेल्वे स्टेशनार जे देंवता थिंगा आमची हें चालू आसा. चेक पोस्टाचेर तशीच चॅक पोस्टार बी आमी सगळे सावथाक आमची 2 चॅक पोस्ट आसाय, मोलें आनी पोळें. थिंगाय बी आमी सगळ्यांक आमच्या स्टाफाक अलर्ट केल्ले आसा. PIकी सांगलां, SDPOकी सांगलां आनी तुमी वचोन मॉनिटर करा म्हणून सांगलां. आनी ते भशेन आमी सद्या चालू आसा आनी फूल स्विंग मॉनिटर चालू आसा. ट्रॉलराचेर जायते लोक येतात भायले, ते ट्रॉलराचेर ते आतां वचपाक लागल्यात फिशींग ट्रॉलर. ना ताजे जे पळय कोण येता तेंचेर आमची फूल स्विंग आसा. बाबा ते कोण कितें काट चालू आसा आनी वयता तेंचेर बी ते कोणी सस्पेक्ट बी आसा तेंचे आमचे चालू आसा. ते येता वयता ते जे कोणी तितली ना हें करता आमी, पण येता तेंचेर आमचो फूल आमचें चॅकींग चालू आसा आनी फूल रेल्वे स्टेशन आनी बस स्टँड आनी डाटा कितें रिकॉर्ड करता तुमी? आमी तेंचें नांव सगळें व्हेरीफाय करता न्हू, तो कोण खंयचो तेंचे आधार कार्ड आनी कितें डॉक्युमेंट हें सगळें आमी तेंचे चॅक करता न्हू.